राज्यात एक घोटाळे उघड जायत आसात, वचत थंय घोळ। आता असोच एक कथित घोटाळो उक्ताडा राहिला, तो म्हळ्यार उजो पालोवपी दळाचो कथित इंधन घोटाळो। उजो पालोवपी दळाच्या बंद आशिल्ल्या गाडयांनी डिझेल भरिल्ल्याचे दाखयतात आणि ताचो वापर कांय अधिकारी स्वताच्या गाडयांनी करतात, असो हो एकूण कथित घोटाळो। आता उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकर हांणी ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या। हे विशींचो अहवाल आयल्या उपरांत संबंधितांचेर कारवाय जातली म्हण तांणी म्हायती दिल्या। काल जो आर्टिकल एक न्यूज पेपरार जो प्रसिद्ध जाल्लो आहा की फायर सर्वीस डिपार्टमेंटान इंधन घोटाळो चलता म्हणून, त्या बद्दल तो आर्टिकल जेन्ना आयलो न्यूज पेपराचेर तेन्ना ताबडतोब हांवें तेजेर इन्क्वायरी बशिल्ली आहा आनी इन्क्वायरीचो रिजल्ट जवळ जवळ 2 दिसांन म्हाज्या समोर येतलो आनी रिपोर्ट समोर आयल्या नंतर हांव त्या व्यक्तीचेर जो कोण इनवॉल्व आहा, खरोखरच इनवॉल्व आहा, त्या व्यक्तीचेर ताबडतोब कारवाई करतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार।